आज इम्पॉर्टंट आसा की आमी वी आर व्हेरी प्राऊड टुडे टू अनाउन्स द प्रोजेक्ट ऑफ आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम एट फर्मागुडी फोंडा. ही एखादी कितलीशीच वर्सां वेगळे वेगळे सरकार आयले पूण एखादी छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणी ज्या तरेन ताजो वारसो ताची काणी ज्या तरेन फुडल्या जनरेशनाक वचपाक जाय आशिल्ली, मोटिवेट जावपाक जाय आशिल्ली, युथांक फुडें काडपाक जाय आशिल्ले, ज्या तरेन जाय आशिल्ली ती म्हाका दिसता आतां आमी ह्या 3 वर्सांत डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन विचार मांडून पर्यटन खात्यांतल्यान वी हॅव स्टार्टेड वेरियस इनिशिएटिव्स. हे करपाक आमी जेन्ना सगळो प्रपोजल एकठांय केलो आनी सेंटरा कडेन गेले तेन्ना आमकां जी स्कीम तांची आशिल्ली स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट SCI त्या स्किमीच्या अंडर आमी अप्लाय केले आनी त्या स्किमीच्या अंडर जवळ जवळ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 125.59 crores. तातूंतल्यान 97.46 crores has been sanctioned by Government of India आणि 28.13 crores by the Government of Goa. हो आता 2 फेजीन जातलो. पयर कॅबिनेट अप्रुव्हल जाली is basically starting of the whole work, which is the tender which was put was for 64 crores 91 lakhs 34,151, which includes 18% GST. वो अप्रुव्हल घेऊन आम्ही ताजे जितले सिव्हिल कामां आसा फर्स्ट फेजान आणि डेव्हलपमेंट कामां आसा दिस विल बी टेकन अप. हो जो प्रोजेक्ट आम्ही हाडटा विल बी अ बिग बूस्ट टू द कल्चरल टुरिझम, promoting ourselves as far as Goa is concerned and Goa beyond beaches. आणि छत्रपतीची आमची काणी फुडल्या जनरेशनाक वचची, युवांक कळची आणि ताजे कनेक्शन गोंयाक करचे हे म्हाका दिसता व्हड प्रमाणात आमकां सगळ्यांक हेल्प जातलो टू बूस्ट टुरिझम. एज वी टॉक अबाउट आयकॉनिक प्रोजेक्ट्स, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट आयकॉनिक प्रोजेक्ट्स दॅट गोवा विल हॅव. जवळजवळ 8 ते 10 महिन्यान वी हॅव बीन ट्रायिंग टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट. तो मार्च ते एप्रिल 2024 पर्यंत हो आमचो विचार आसा हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून परत लोकार्पण करपाक. इनॉग्रेशनाची डेट जी आसा मुख्यमंत्री सांगतले त्या प्रमाणे इनॉग्रेशन करून आमी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले.